नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. मोदी सरकाराच्या वेंचणूकपूर्व बजेटात उद्देगांक जीएसटी थाकाय, सामान्यांक टॅक्स जैसे थे वित्तीय तूट 4.5% मेरेन देंवोवपाचो विचार, इन्फ्राचेर भर पुराय बजेट जुलयांत. बजेटाचो गोयच्या पर्यटन नुस्तेमारी मळाक फायदो. मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित भारताची दिशा थारावपी बजेटाक गोयचो येवकार, टीटीएजी, आयएमए आणि जीसीसीआयचो येवकार. शुक्रारा सावन गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 1367 प्रस्न. राज्यपालाच्या अभिभाषणान अधिवेशन सुरू. 5 खासगी थाराव. 8 तारखेर गोयचो अर्थसंकल्प. मोदीचे गोंय भेटेक लागून मडगावच्या शाळा कॉलेजींक 6 तारखेर सुटी. कॉलेजींच्यो 6 तारखेर जावपा आशिल्ल्यो प्रॅक्टिकल परीक्षाय धुकल्ल्यो फुडें. रोखडेच नवे वेळापत्रक. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत 18 कोटींचे फ्रॉड म्हणून डिपॉझिटरांचो आरोप. सरकारान मदीं पडचो. सोसायटी म्हणटा निर्बंध आसात, थोडे पैसे दितात. डिलिमिटेशनाच्या नावान एसटींक रिझर्वेशन दिवंक सरकार करता कळाव. विजयाचो आरोप. केन्ना दिता ते सरकारान स्पश्ट करचे. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन विजयाच्या दारार. वाराणसीत ज्ञान वापीचो सिल्ड बेसमेंट केलो अनसील. 31 वर्सां उपरांत पुजा. तळघरात विश्वनाथ मंदिराचे मुखेल पुजाऱ्यान केली पुजा. कोर्टाच्या निकाला उपरांत विधी. मुस्लिम चल्ले वेल्या कोर्टात. खबरो विस्तारान. अर्थमंत्री सीतारमणान अंतरीम अर्थसंकल्प मांडलो. इन्कम टॅक्स स्लॅब आसा तशें. उद्देगांक जीएसटी थाकाय. 11.11 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाची तरतूद. नुस्त्याची निर्यात खंय 2014च्या तुळेक डबल. 5 नवी एक्वा पार्क. 9 ते 14 वर्सां सकयल्या चलयांक सर्व्हिकल कॅन्सर रोधक वाशीन. पुराय बजेट जुलयांत वेंचणुके उपरांत. वेंचणूक तेंकली म्हणून खिरापतीची गरज ना. सरकार कॉन्फिडंट. 2024च्या वेंचणुके पयलीं मोदी सरकाराचो निमणो अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणान जाहीर केलो. विकासाचे दृश्टीन वेगवेगळ्या मळार तरेकवार घोशणा. अर्थसंकल्पाचे म्हत्वाचे निर्णय अशे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकां खातीर घरां खातीर तरतूद. 9 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कॅन्सराची वाशिना. टॅक्स स्लॅबात खंय बदल ना. जांचे वर्सुकी उत्पन्न 7 लाखां सकयल आसा तांकां टॅक्स ना. फिजिकल डेफिसिट 4.5% देंवोवपाचो खंय विचार. आध्यात्मिक पर्यटनात वाड. थळाव्यांक फायदो. राज्याक खंय टुरिझम लोन मेळटले. येरादारी मळारूय विकास सुरू. 40,000 रेल्वे बोगींचो वंदे भारतात बदल. विमान प्रवासात 1.3 कोटी लोकांक व्हरपी 570 नवे रूट. ई बसींकूय खंय प्राधान्य. नुस्त्याची निर्यात खंय 2014च्या तुळेत डबल. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities and contribute to
generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. मजगती फुडले पुराय बजेट खंय जुलयांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2047 विकसीत भारत करपाच्या नजरेन हो अर्थसंकल्प म्हत्वाचो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कन्व्हेन्शन आनी आध्यात्मीक पर्यटनाच्या नजरेन गोंयाक खूब फायदो म्हणून TTAG सांगता. IMAनूय बजेटाक येवकार दिला. स्किमींचो गोंयाक लाव जातलो. टॅक्स पेयरांक बजेटाचो आधार म्हणून GCCIचो अध्यक्ष बाबा धेपो उलयला. नुस्तेमारांक खंय बजेटांत स्किमी आसात. मॅडम निर्मला सीतारामन जे अंतरीम बजेट जे सादर केला ते बजेटाचे गोंयच्या सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब स्वागत करता. हे बजेट जे आसा हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपी बजेट आसा. दिस इज द फावंडेशनल बजेट फॉर विकसीत भारत 2047. ह्या बजेटात खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे 4 पिलर ह्या देशाच्या ज्याच्या विशयी उलयता कायम, विच इज द महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. ह्या 4 पिलराचेर आधारित हे बजेट आसा. निश्चितरित्या ह्या बजेटात महिलांच्या खातीर, युवावांच्या खातीर, किसानाच्या खातीर आणि गरीब कल्याण कोणूच उपाशी उरचो न्हू म्हणून सगळें प्रायोजन केल्लें आसा. हें अंतरीम बजेट जरी असलें जाल्यार दिशा दिवपी बजेट आसा आणि निश्चित फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करपी हें बजेट आसा. On behalf of the Goa Chamber of Commerce and Industry, I would like to welcome this budget. This is, I think, continuation of the reform process that the government has started almost a decade back. We are very glad to observe that there are no additional tax burden, whether on individuals or industry, and there has been the Honorable Finance Minister went at great lengths to talk about where the future investment will go, which we are very glad to note that the Honorable Finance Minister has just announced that, particularly middle class people and, professionals who face tax demands for so many years, and I think she talked about almost 30-40 years that people have faced tax demand. She's now reduced the period for smaller amounts, so we welcome that, and I think Goan taxpayers will immensely benefit if they have litigations in the past. Almost 40,000 bogies throughout railway sector. I think it will upgrade overall railway sector, and it will promote more people to travel, and definitely it will provide growth in tourism industry. Add to that, government has talked about touristic center for 60 places. I think this is a good thing, and I hope Goa is able to take advantage of it. And it is very heartening to see that they have made some provisions for vaccination for cervical cancer on the age group of 9 to 14 years of girls, which will be in future will be a very important aspect. It will decrease the chance of getting cervical cancer for all these young girls, and it will prevent the morbidity and mortality in the future. शुक्रारा सावन गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन सुरू. 1367 प्रस्न आयल्यात. अधिवेशन राज्यपालांच्या अभिभाशणान सुरू जातलें. 5 खासगी वांगडी थाराव घेतले. प्रधानमंत्री येता त्या दिसा आशिल्ले अधिवेशन फुडें धुकलपाक पयले दिसा थाराव. फुडलो शेनवार मेरेन अधिवेशन चलतलें. 8 फेब्रुवारी गोंयचो अर्थसंकल्प. Sixth session will be held for 6 days. That is on 2nd, 5th, 7th, 8th, 9th and 10th February. Tomorrow the assembly will start with the Honorable Governor's address. Bills assented by the Honorable Governor will be reported to the House. BAC report will be presented. Total number of starred questions is 316 and unstarred question is 1051. Discussion on Governor's address will be held for 2 days. Then in the financial business we will be having supplementary demands for grants, budget will be presented and vote on account will be taken. Government bills will come up including the appropriation bills. 5
Private members' resolutions are admitted for discussion on Friday, that is the 9th February. Then, as usual, we'll be having obituary congratulatory references. Calling attentions, 0 hour mentions will be taken up. हावजांत फाल्यां आमी एक मोशन मूव करतात अंडर रूल 306 where the rule is that we have to move a motion first for postponement from 6 to 10. मोदीचे गोंय भेटेक लागून 6 तारखेर मडगांवच्या सगळ्या शाळा कॉलेजींक सुटी. कॉलेजीच्या भुरग्यांच्यो प्रॅक्टिकल परीक्षा सुरू आसात त्योय फुडें धुकल्ल्यो. नवे शेड्यूल रोखडेच जाहीर करतले म्हणून शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. 6 तारखेर मडगांवां जावपा आशिल्ले मोदीचे सभेक येरादारीची आडखळ नाका म्हणून शाळांक सुटी. 6 फेब्रुवारीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मडगांवां येवपाचे आसात आनी त्या खातीर ट्रॅफीक कंजेशन जावन भुरग्यांक किंवा बाकीच्या पब्लिकाक त्रास जावचो न्ही म्हणून ट्रॅफीक मिनिमायज करपाक फक्त मडगांवच्या स्कुलांक आमी हॉलिडे डिक्लेअर केल्या. सो प्री प्रायमरी ते हायर सेकंडरी मडगांवची स्कुलां 6 तारखेक बंद उरतली. गोवा बोर्डाची जी प्रॅक्टिकल सद्याक चालू आहा ऑलरेडी तेंची आतां सद्या ह्या दिसांनी प्रॅक्टिकल चालू आसा ती फक्त मडगांव शारांतली जे प्रॅक्टिकल आहा जी मडगांव शहरांत जी कॉलेजी येता तितून प्रॅक्टिकल आहा ती तेंच्यांनी आतां पोस्टपोन केल्या आनी न्यू डेट ही गोवा बोर्ड डिक्लेअर करतलो स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. माशेल महिला सहकारी क्रेडीट सोसायटीन 18 कोटींचो फ्रॉड म्हणून डिपॉझिटरांचो बोवाळ. बिरेस्तारा सोसायटीचे 62 खातेधारक पणजे आझाद मैदानार पावले. सरकारान मदीं पडून न्याय दिवचो म्हणून मागणी. प्रुडंटान सोसायटीच्या मॅनेजराक गाठली. ती म्हणटा सोसायटीचेर निर्बंध आसात. नेमा प्रमाण थोडे पयशे दिल्यात. रिकवरी चल्ल्या. उरिल्ले फारीक करतले. कितले वेळा पावटी मारतात वचत IVF फाल्यो अशें करून म्हाका ते धाडटात मागीर हांवें वचपाचेंच बंद केलें. Saying 6 months, it became four years now. So 4 years we didn't get anything. So my request is at least the management and the staff who was running this bank, the government has to take the strict action against them so that people can get their money. पैसा नहीं दे रही है और बच्चों का फीस के लिए भी नहीं दे रही है. हमारा पैसा हमको 5 नहीं. म्हणजे 12 लाख आसा आनी म्हाज्या भयणीचे 12 लाख आसा. आज दिता आतां वचत जाल्यार कितें म्हणटा ना आतां जाल्यार 15 वर्सांनी पयशे दिता म्हणटा. म्हाजे बापायचे पयशे आसा 12 लाखा वयर आसा. आतां तो जाणटो जाल्लो आसा बँकीचे ते स्टेप्स सोडून वयर वयता पण तो मॅनेजमेंट आसा न्हू तो ताका केअर करिना. माझ्या मुलासाठी शिक्षणासाठी पैसे ठेवलेले पण आता काय करायचं आयत्या वेळेस जर पैसे जर नाही मिळत आम्ही काय लोन काढपायचे. थोडी एफ डी करून आयज म्हाका दिसता जवळ 1 कोटी 20 लाख 24 लाख जातले. 20 ते 100 1 कोटी 20 ते 120 कोटी म्हणजे 15 लाख आसा. गोवाचे रिटायरमेंट सगळं पेन्शन बी ते जाता. प्रुडंटान माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीक संपर्क केलो. मॅनेजरान आपली बाजू मांडली. पेंडिंग जवळ 7 crores पर्यंत म्हणजे आसतले सर ना अशें ना कित्याक आनी आमची रिकवरी तितली येवं जाय सर. आमकां रेस्ट्रिक्शन आयला 2020 26/2020 एज पर रेस्ट्रिक्शन त्यांनी सांगला आमकां 10,000 लोकांक दिवपाचे आनी डिपॉझिट ऑल्सो घेवपाचे 10,000 म्हणून. सो त्या पिरियडान आमी 2 crores वयर रिकवरी केली आणि सर ते सगळ्या लोकांकूच दिले आणि ते लिस्ट हांवें सबमीट केला RCA. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. तुमकां जर म्हज्या भशेन भोंवची उमेद आसा जाल्यार हांव जें सांगतलो आतां तें कान दिवन आयकात. माय ट्रॅव्हस्टा घेवन येता 50,000 पर पर्सन 5 nights इन दुबय ऑफर. इट इज अ न्यू इयर ऑफर. सो न्यू इयराच्या निमतान तो वो लिमिटेड पिरियड ऑफर घेवन येता आनी ही ट्रीप जावची आसा इन द मंथ ऑफ मार्च. आनी ह्या 50,000 पर पर्सनाच्या ऑफरान हॉटेल्स फ्लायट्स आनी विजा इन्क्लुडेड आसा. सो तुमी ह्या दिल्ल्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा तांकां थ्रू WhatsApp आनी अलॉंग विथ दीस तांचे टूर्स चालूच आसता इन पार्ट्स ऑफ युरोप, लंडन, सिंगापोर, थायलँड. सो तुमी माय ट्रॅव्हस्टाक कॉन्टॅक्ट करा आनी तांच्या ह्या ट्रिपाच्या डिटेल्स जितले आसा ते तुमकां दितले. सो 50,000 पर पर्सन 5 nights इन दुबय हो लिमिटेड पिरियड ऑफर जावन आसा. तांकां तुमी बेगिनात बेगीन कॉन्टॅक्ट करा.
वाराणसीत ज्ञानवापीचो सील्ड बेजमेंट अनसील करून 31 वर्सां उपरांत हिंदूंनी काशी विश्वनाथाची पुजा केली. बुधवाराच हिंदू पक्षाक पुजेचो अधिकार दिवपी आदेश जिल्लो कोर्टांतल्यान आयिल्लो. पुजेच्या वेळार मॅजिस्ट्रेट, आयुक्त आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. विश्वनाथ मंदिराचे मुखेल पुजाऱ्यान पुराय सुरक्षेत पुजा केली. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्डाच्या वतीन आतां नेमान फांतोडेर 3:30 ते रातचे 10 मेरेन दिसाक 5 फावट पुजा जातली. मुस्लीम पक्ष वेला कोर्टांत चल्ले. SGPDAच्या नुस्तें मार्केटांतल्यान रातच्या वेळार कोण तरी नुस्तें चोरता. नुस्तेकार इशू घेवन मिडिया मुखार. फाटले कांय दीस जाले खंय नुस्तें चोरपाचो प्रकार चल्ला. व्यापार करूंक हाडिल्लें नुस्तें चोरयेक. धंद्याक मार बसता. पुलिसांनी एक्शन घेवची म्हणून नुस्तेकार मागतात. SGPDAच्या नुस्त्या मार्केटांतल्यान नुस्तें चोरपाचो प्रकार. रातच्या वेळार खंय कोण तरी अनवळखी नुस्तें चोरता. म्हणजे हे होईल बाबा, इसवण 20 किलो हाडलेले, 3 इसवण विकलेले, हे सगळी इसवण वयले. एक दीस कंप्लीट वयर मुगेले, आख्खी 10 किलो. मागीर काळुंदर वयली, बांगडी वयले, बारीक ताल्ली दुखो सोडूनय मुगेले. आनी एक आनी 2 पाडले, जायत पाट वयला. कोण व्हरता? कोण होते आतां सापडवली, कोण व्हरता म्हूण पळयताले. आज सापडवले ते आज चौकशी करपा बाबांक गेले. एक आनी 2 पाट चोरी जालो ना हे सायडीन. जायत पाट चोरी जाली. पुलीस कंप्लेन नको गेल्या. पुलीस तेगे लेटर हाड म्हणून हांवें सोडून दिलें. राती बायल मनीसिंग दोबाय केलें आनी कितलेशे लॉस जाले, कितले पयशे कोणा 11,000 पळोवन जावन म्हणजे नुकसान. पुलिशेत कागाळ करून एक्शन ना. मार्केटाक गेटी बसोवचे, हेर सुविधा दिवचे म्हूण नुस्तेकार मागतात. पुलीस स्टेशनाचे बी वचोन येयली. प्रूफ नानी कितें बरोवचे घालतले. आतां आमी फुड्याक दवरला चोराक आनी पुलिशे हातो आतां. पूण तेजे पुलिसान बरी एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक जायत नुकसाण जाला, जायत जाणां ताका न्ही त्या बड्याचे 60 लाख जाला. गेट बी मोडलो आसा. एसपीडी आमगेले एक्शन कांय घेयनाय. आमगे नुस्त्या वयले 10 लाख वयर काडटा. जायत पाट सांगे एसपीडी पासून सांगिल्ले कांयच हें कोनाय. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. विधानसभेक ST आरक्षणाचो इशू घेवन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमदार विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. विजय म्हणटा सरकार डिलिमिटेशनाचे रजाव सांगून कळाव करता. STक आरक्षण 2027च्या वेंचणुके पयलीं मेळटलें काय ना तें सरकारान स्पश्ट करचें. 5 तारखेर खंय मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो विधानसभेचेर मोर्चा. विधानसभेक ST आरक्षणाचो इशू घेवन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमदार विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. विजय म्हणटा डिलिमिटेशनाचे रजाव दिवन सरकार कळाव करता. सरकारान रिझर्वेशन केन्ना दिता तें लोकसभे पयलीं स्पश्ट करचें. रिझर्वेशन फॉर STs हो लॉंग पेंडींग इशू आय एडमीट. आनी सरकार हातून 2 तणान उलयता. एक सायडीन सरकार म्हणटा की दीस इशू इज लिंक टू डिलिमिटेशन वेन एक्चुअली इट इजंट. कायद्यान जर पळोवंक गेलें जाल्यार डिलिमिटेशन 2026 जातलें आनी ताजे मागीर आमी तें उलयतले म्हणल्यार तांकां 2027 हो पॉलिटिकल रिझर्वेशन हें मेळना. सो सरकारान क्लियर आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पयलीं ही क्लॅरिटी येवंक जाय की बाबा तुमी 27 तांकां रिझर्वेशन दितले ओ ना. ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचप इज नॉट अ सोल्युशन. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा 5 तारखेर विधानसभेर मोर्चा. फाल्यांच्या मोर्चाक तेंचो जाय. जेन्ना आमचे समाज बांधव सगळे येतले एसेंब्ली तेन्ना त्या टायमाचेर तेंच्यांनी एसेंब्लीन आमचो आवाज जावन थंय आमकां उलयल्ले जाय. म्हणून आयज ऑन बिहाफ ऑफ द मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन वी हॅव सबमिटेड हिम अ मेमोरेंडम इन दीस रिगार्ड. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेमोरेंडम घेवन काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकरा कडेन पावले. पाटकर म्हणटा काँग्रेसीचो ST संघटनेक तेंको. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत इंटरनॅशनल एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबिलिटी परिशद जाता. परिशदेची ही दुसरी आवृत्ती 8 ते 10 फेब्रुवारी मेरेन जातली. बांबोळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जावपी हे परिशदेंत स्थायी फुडारा खातीर वर्तमानाची रचणूक कृतीच्या नजरेन आमची कटिबद्धता हे संकल्पनेचेर परिशद जाता. गोंयच्या 3 ग्रीन बिल्डिंगांक पुरस्कार दितले. We have tied up with CII. They are our industry partners who is able to get industry. At the same time, we are fortunate to have a principal-centric advisor of Prime Minister's office
Dr. Sapna Poti. They've got a website called as Manthan, and they're supporting young individuals and entrepreneurs like startup. So also our minister as well as CM and the Honorable Prime Minister say always be important startups. So we have made this is also startup pavilion. We are also tied up with this engineering colleges all Goa, IIT, BITS, NIT, engineering colleges all we are tied up. And we also told the student can come, they can interact. There will be one pavilion wherein Dr. Sapna Poti, who is a Prime Minister's office in charge of this particular cell, will be mentoring those people. So we have got one step forward in doing this. 3 buildings in Goa already certified the green building. Maybe you are not aware. So that we signed MOU. We'll tell them how they got it, and many more buildings will come. Wherein, as you asked, water conservation, energy conservation, all these aspects are covered. Keeping in mind our endeavor to make structuring the present for a sustainable future. आल्कॉन विक्टर ग्रुपान मंगेशी देवळा भोवतणी नितळसाण केल्या. CSR एक्टिव्हिटीचे सकयल मेंटेनन्साची जबाबदारी घेता म्हणून आल्कॉन विक्टर ग्रुपाचो विनय अल्बुकर्क उलयलो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कितलेशेच ते पर्यटक येतात. हिंटरलँड टुरिझमाच्या नजरेन दायज आनी सैम सांबाळून दवरपाची गरज म्हणून तो उलयलो. We started this cleanup because we are totally into tourism and we need to maintain our places. We are following the government's initiative of hinterland tourism, and we wanted to make a start by cleaning up the area around Mangeshi temple, which has lakhs of tourists and devotees coming every year. So this is our small initiative. We hope to look after this place for the whole year now. So we've cleaned the entire parking area, which is of the tourism department, right from the old guest house right up till the entrance of the temple. We have collected all this garbage, which is about 25 or 30%, and there at the back there's another 30-40% of garbage. The students, the headmistress and the teachers of the Bagle High School, which is at Mangeshi, who have been giving us immense support with over 100 students joining in our cleaning drive. So today we have taken up this cleaning drive at the Mangeshi temple area. We have already done it with the help of our own group, Alcon Victor group, as well as the Bagle school. So around 200 people, that means 100 students as well as 100 of our staff. We all came together and within two hours we cleaned the whole entire area. And we are also providing, you must have seen that there are no dustbins in this area. That's a reason, one of the reason that there is a lot of garbage here. So we are going to provide garbage bins across this entire area so that who are the tourists or even the locals, they can put the garbage, and then we'll also help tell the government officials to get it cleared off. So we'll be doing this type of initiative in the coming every quarter, and this is a part of our CSR also. पंचामृत रायसाचो पणजे दर्या संगमार लोकोत्सवात स्टॉल. लोकांक जेवणात विटामिन्स आनी मिनरल्स दिवपी उत्पादनां पंचामृत दिता. हे फावट लोकोत्सवात रसायन मुक्त आनी भलायकेच्या नजरेन बरी उत्पादनां पंचामृतांत दवरल्यात. स्टॉलाक पांय लावन वचचें म्हणून पंचामृताचो उलो. This year, in this Lok Utsav, we would like to introduce our new Chakki fortified atta, our pink salt, and all the cold pressed oil, 4 types of cold pressed oil. Let me also tell the importance of each one and how they would benefit. First is the cold pressed oil. It would be coconut oil, groundnut oil, sunflower or safflower. All these oils are cold pressed, meaning there is no chemical added, it's pure. As compared to the market available oils, they are refined oils and lose all the nutrition which they have through the process. They don't lose the nutrition value in them.
and this pink salt is sourced from Himalayas itself and has 84 extra minerals in it. And fortified atta, as we know, the fortified rice, it has added vitamins and minerals into it. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.